प्रेज गॉड. आम्ही सुरवातीक मागणे करूया. अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा या दिसा खातीर, या वेळा खातीर, आनी जोण एकलो हिंगोर एकठवले आनी जी आमची आनीक भाव भयणां येवपाची आसा. अर्गा तुका बापा, तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरल्याय आनी हें उतर जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सत. ह्या उतराक पदवी आसा. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा आनी जें कितें तूं आयज आमकां शिकोवंक सोदताय. जायते पावटी ह्या वाठारान आमी कोश्टावता, आमकां सोजमना, पूण तूं आयज म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय आनी तूं आमकां शिकयतलो. ही शिकोवन तूं एकदम सोंपी कोत्ता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी जें एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें जावनी तुजें उतर. तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तें उतर तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोई हा सगळीं ब्लेस्ड हा, बरी हा, ब्लेस्ड, आशिर्वादी. प्रेज गॉड. आमी सगळीं कितें म्हणूंक जाय? आमी आशिर्वादीक आहा. कित्याक जें उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरता तें उतर घडोवन येता. कित्याक मरण आनी जिवीत खंय हा? जिबेर आहा. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी दर एक उतर उलयता तें उतर आमी पयले बेश्टेच उतर येता आमच्या तोंडान वो आमी चिंतता पयले कितें विचारल्यार बी पयले येता न्हू, मतीन येता न्हू, आमी बेश्टें उलयना न्हू. सो आमी ते जेन्ना तें उतर आमी कितें उलोवंक सोदता तें सारकें उलयता काय देवाच्या उतरा प्रमाणे, वो आमी हे संवसाराचें उतर उलयता तें आमी पळोवपाक जाय. कित्याक जिवीत आनी मरण तर आमचे जिबेर आहा, जाल्यार भोव गरजेचें कसलें उतर आमी उलयता पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आयज आमी शिकया आमकां कशे भाशेन वो ऑन बावार्थ आहा तो आमी कशे भाशेन तितूनसून भायर सरो येता. हाव कॅन वी ओवरकम अनबिलीफ. सजमता अनबावार्थ म्हटल्यार सजमता. प्रेज गॉड. अनबिलीफ. पयले सुवातेर आमी शिकोया बिलीफ म्हटल्यार कितें, सोत मानप म्हटल्यार कितें. कोण जाणा सोत मानप म्हटल्यार कितें? बिलीफ म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड ऑर रिसीव. म्हळ्यार जें कितें उतर म्हाका मेळवलां ते उतरा प्रमाणे म्हाजी एक्शन मॅच जाता, हांव ते वेव्हारान घालता जाल्यार हांव सोत मानता. सो बिलीव म्हटल्यार माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड ऑर रिसीव्ड. प्रेज गॉड. आतां बिलीव म्हटल्यार हें. ऑन बावार्थ म्हटल्यार कितें? ऑन बावार्थ म्हटल्यार कितें? ओके. ऑन बावार्थ म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड. म्हटल्यार देवाचें उतर जें उलयल्लें आहा, देवाच्या पवित्र पुस्तकान उलयल्लें आहा देवाचें उतर, तो कितें ऑलरेडी उलयलां तें आमी उलयना, पूण आमकां दिसती पडटा तें आमी उलयता. म्हटल्यार प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. अनबिलीफ म्हटल्यार सिम्पली नॉट बिलिव्हिंग वॉट गॉड हॅज ऑलरेडी सेड थ्रू हीज रिटन वर्ड. म्हटल्यार आमी बेश्टीच आमी सोत मानूंक तयार ना. कितें मानूंक तयार ना? जें कितें देव आपलें उतर उलयलां ऑलरेडी तेणें उलोवन दवरलेलें आहा आनी आमकां कशें कळटा? तेज्या उतरांतल्यान कळटा. सो बिलीफ म्हटल्यार एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड, रिसीव्ड ऑर हर्ड. प्रेज गॉड. फॉर एक्झाम्पल आतां कोणाक म्हण दर्या एक कोणाक खोकली मारता, तो मनीस दोतोराशी वयता. एक्झाम्पल आं. तो मनीस दोतोरा कडेन वयता. दोतोर कितें विचारता पयले सुवातेर? कितें विचारता? कितें जालें? फर्स्ट क्वेश्चन कितें जाता वो कितें जालें?
आमी कितें म्हणटा खोकली मारता. आतां दोतोर तुका चॅक करता, कितें तुजे एक्सरे बी काडूंक लायता आनी दोतोर तुका सांगता की तुका आतां थंडी जाल्या आनी थंडी तुका कुशीन भरल्या. आतां हें दोतोर सांगता तें सत ओ तें फॅक्ट? कितें तें फॅक्ट? फॅक्ट. पूण देवाचें उतर म्हणटा अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. पूण आतां म्हाजेर धरलेलें हा हांव कितें सत मानता. आतां तुमकां विचारलें तेन्ना तुमी म्हटलां कितें एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड. आतां ह्या सिट्युएशनान पळोवया, दोतोरान जो रिपोर्ट दिला थोंड भरला, कुशी भरल्या. आतां हांव कितें करता, हांव खऱ्यांनीच मानून घेता दोतोराचो रिपोर्ट ओ देवाच्या उतराक सत आहा तें मानून घेता. दोतोराचो रिपोर्ट तुमकां सांगला ओके की कुशी भरल्या. तुज्या मतीन कितें येतलें? तेच चिंतली. प्रेज गॉड. आमी कितें चिंतूंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो आतां तुमकां जेन्ना सांगलें विचारलें तेन्ना बिलीफ म्हणल्यार कितें? माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड. आतां तुमकां मेसेज मेवल्या अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 दॅट बाय हीज वुंड्स यू आर हिल्ड. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. पूण आतां हो दोतोराचो रिपोर्ट येयला मोदेकात आनी तुमी आतां कितें सत मानता? देवाचो रिपोर्ट मानता ओ डॉक्टरान कितें सांगला पळय तें? म्हटल्यार आमी ती मेसेज इट इज लायक द डेफिनेशन सेज दॅट माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड. म्हटल्यार ह्या सिट्युएशनान म्हाजे एक्शन्स करस्पॉन्ड जायना, म्हाजे एक्शन्स मॅच जायना. कित्याक आमी त्या रिपोर्टाचेर चिंता न्हू. जरी तर हांव मानून घेता की जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, दोतोरान रिपोर्ट दिला पासून आसतना, पूण हांव तो दोतोराचो रिपोर्ट जाणा तो फॅक्ट आनी तो चेंज जाता. पूण देवाचें उतर हा तें चेंज जायना. प्रेज गॉड. सो बिलीफ इज वॉट? माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड. हांवें जें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे मानून घेतलां आनी म्हाजी जी एक्शन्स आहा ती तेका मॅच जाता. पूण कितले फावटी आमी आतां एक हें करुया एक्टिविटी, म्हटल्यार आमी आमच्या मतीन हें काडुया, कितले फावटी आमी देवाच्या उतरा आड गेल्या. कितले फावटी म्हाजी एक्शन्स मॅच जावंक ना देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर म्हटल्यार सत. सत आहा आनी फोट आहा. फोट म्हटल्यार कितें? फोट म्हटल्यार कितें? देवाच्या उतरा आड आहा तें जावन आसा फोट. देवाच्या उतरा आड जावन आसा फोट. एनीथिंग दॅट कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज अ लाय. सो आतां सत आहा आनी फोटूय आहा. आमी कितें मानून घेता? फोट मानून घेता ओ सत मानून घेता? आमी अशी म्हळ्यार आमी कितें मानून घेवपाक जाय? सत मानून घेवपाक जाय. आमी तर सत मानून घेता म्हटल्यार आमची एक्शन्स मॅच जाता. जी खबर आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेसेज मेवल्या, संदेश आमकां मेवला, त्या उतरांतल्यान आमी सत मानता. जरी तर आमी सत मानिना, आमची एक्शन्स तर मॅच जायना म्हटल्यार हांवें मानून घेवंक ना. प्रेज गॉड. सो बिलीफ आहा, अनबिलीफ आहा. आतां अनबिलीफ म्हटल्यार कितें सांगला? अनबिलीफ म्हटल्यार कितें? अनबिलीफ म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर जें देव उलयला आपल्या तोंडांसून तें आमी मानून घेवंक तयार ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आतां आमी आयज शिकया वो ऑन बावार्थ आहा न्हू तो आडायता आमकां. जायते फावटी आमकां दिसता कितें भावार्थाक लागून म्हणून, पूण भावार्थ न्हू. भावार्थ आमकां सगल्यांक एक सारको दिल्लो आहा. केद्दां दिला भावार्थ आमकां? सांसवाचे बिये येतो. सांसवाची बी म्हणल्यार सगळ्याकीन धाकटी सायज. तेजे येद्दी आनी सायजूच आसची ना कसलेच बियेची. समजता? जी सांसवाची बी पळयल्या ती केदी आसता? बारीक आसता. त्या सायजीचो आमकां सगल्यांक देवान भावार्थ दिल्लो आसा. आनी तो भावार्थ आमचो न्हू, तो भावार्थ जेजूचो.
तो दिला आमकां तेणें, आमच्या भितर आहा तो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी उलयतालीं दोतोराचो रिपोर्ट आनी देवाचें उतर. जायते फावटी आमी जे कितें फॅक्ट्स आहा, जे कितें आमकां खरें कशें दिसता तें मानून घेतलां आनी देवाचें उतर आमी मानून घेवंक ना. पूण जरी तर आमी म्हणटा बिलीफ म्हटल्यार माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड और रिसीव्ड, म्हटल्यार जे देवाचें उतर हांवें घेतलां तें उतर आनी म्हाजे एक्शन्स आहा ते मॅच जावपाक जाय. आनीक एक उदाहरण घेवया. आतां कोणाच्या पांयान दूख आहा, तेका देवाचें उतर मेवलां की जेजूच्या गायांनी बरें जालां. तेका चलोंक जायना. तो मनीस कितें म्हणटलो? तो मनीस ट्राय करतलो न्हू चलपाक. कितें कोणाचेर पातयोन? आपल्याचेर पातयोन ओ देवाचेर पातयोन? देवाचेर पातयोन. जेजू तूं म्हज्या पांयाची गोठाय, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला आनी जायनातलें तें करूंक आमकां जेजू आदार दिता. पूण जरी तर हांव म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला, म्हाका पेकोवणी मेवल्या, पूण हांव खाटीरूच न्हिदोन रावता, म्हणजे म्हाजे एक्शन्स मॅच जाता? जायना. प्रेज गॉड. सो हें जावन आहा बिलीफ. अनबिलीफ म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता पूण आमी तयार ना मानून घेवपाक. देवान कितें उलयल्लें आहा तेज्या उतरान तें आमी बेश्टेच मानून घेवंक तयार ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी या मॅथ्यू 17:14 हिंगर आमी आयकोया कशे भाशेन जेजू त्या भुरग्याक तेजेर देंवसार बसलोलो, तो कशे भाशेन तो देंवसार भायर काडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. When they came to the crowd, a man approached Jesus, and when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, कितें समजता आमकां हिंगर? And when they were come to the multitude, म्हणल्यार एक जमो आसलो लोकांचो आनी त्या जम्या कडेन कोण आसलो? जेजू आसलो. There came to him a certain man, kneeling down to him and saying, थंय एक मनीस येयलो आनी तो मनीस दिमेर पडोन म्हणपाक लागलो. कितें म्हणटा तें पळोवया आमी. तुमी आयकल्या ही खबर? ह्या भुरग्याची खबर आयकल्या तेजे देंवसार बसलोलो? Lord, have mercy on my son, for he is lunatic. Lunatic म्हणल्यार कितें हें उतर? म्हणल्यार कसलें तरी एक मनाचें इलनस, म्हणल्यार एक तकली सारकी आसोन ना जावप, म्हणल्यार मेंटली तो भुरगो सारको ना. प्रेज गॉड. And so vexed, for often times he fell into the water and often into the fire. तो भुरगो कितें करतालो जेन्ना तो बरो ना जातालो तेन्ना कितें जातालें? तो चडसो उजार आनी उदकान पडटालो. प्रेज गॉड. सो तेज्या बापायक आतां कितें आसली? भिरांत आसली. आनी ते भिरांतीक लागून तो आतां कोणाशी येता? जेजूशी येता. कित्याक येता? तेका बरो कर म्हणून न्हू. प्रेज गॉड. सो आमी फुडें वाचया. And I brought him to thy disciples and they could not cure him. म्हणल्यार आतां जेजूशी हो बापूय त्या भुरग्याक घेवन येयला, पूण तेज्या पयलीं तेणें कोणाशी येल्ले? शिसा कडेन येल्ले. पूण शिसा कडेन जावंक ना तेजो देंवसार काडपाक. आतां कित्याक जावंक ना तें आमी पळोवया. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा? ओ फेथलेस एंड पर्वर्स जनरेशन. ऑन बावार्थी म्हणटा. कोणाक म्हणटा? आपल्या शिसांक. कित्याक शिसा कडेन त्या भुरग्याक हाडलोलो पूण तो बरो जावंक ना. आतां कित्याक बरो जावंक ना तें फुडें आहा. पूण हिंगासर म्हणटा ओ फेथलेस एंड पर्वर्स जनरेशन, हाव लॉंग शॅल आय बी विथ यू. आतां जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमच्या बारीक कितलो टायम आसतलो?
म्हणल्यार ही सोजमणी येता हिंगासर की त्या शिसांक जेजून ऑलरेडी शिकयल्लें कहे देंवचार काडपाचे, कहे अथॉरिटी यूज करपाची. ही अथॉरिटी आमकांय दिल्या न्हू, आमी उजार कोत्ता आमी उजार. हाऊ लॉंग शाल आय बी विथ यू, हाऊ लॉंग शाल आय सफर यू, ब्रिंग हिम हिंडर टू मी. माझीशी हाड म्हणटा. प्रेज गॉड. अँड जीसस रिब्यूक्ड द डेव्हिल. जेजून कितें केलें? कोणाक रिब्यूक केलो? देंवचाराक. आता देंवचार खंय आसलो? ह्या भुरग्याचेर आसलो. प्रेज गॉड. अँड ही डिपार्टेड आउट ऑफ हिम अँड द चाइल्ड वॉज क्युअर्ड फ्रॉम दॅट वेरी आवर. जो देंवचार त्या भुरग्याक सोतायतालो आनी तो भुरगो उज्यान आनी उदकान कित्या खातीर पडटालो? कित्याक तेज्या भितर वो मेळो आत्मो आसलो, मेळो आत्मो आसलो. आनी त्या आत्म्याक आता जेजू कितें करता? भायर सर म्हणटा आनी भायर सोदता आनी तो भुरगो बरो जाता. पूण आता शिसांक कित्याक जावना बरो करूंक? तेंचो भावार्थ उणो. म्हटल्यार तेंकां अनबिलीफ आसलेलो. तेंकां अनबिलीफाक कितें म्हणटा कोंकणीन? अनभावार्थ आसलो. आनी अनभावार्थ हो जो जेन्ना आमकां आसता न्हू, आमकां जायते फावटी आमी मागणे कोत्ता, आमी देवाचें उतर सांगता तितलेंय कोत्ता, पूण आमकांच खबर आसना की वो अनभावार्थ आमच्या भितर आसा. आनी वो अनभावार्थूच आमकां आडान दवरता, एक ब्लॉक जाता. जें कितें देवान आपल्या उतरा प्रमाणे बरोवन दवरलां पूण आमी मानूंक तयार ना. आमी म्हणटा पूण भितरल्या भितर आमकां मानूंक आमकां जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Then came the disciples to Jesus apart. म्हणल्यार कितें? आता शिसांनी कितें केलें? शिसांनी पळयलें जेजून कशे भाशेन त्या मेळ्या आत्म्याक रिब्यूक केलो आनी त्या भुरग्याक सुटका फावो जाली. आता हे शीस चितूंक पडले आमच्या कडेन कित्याक जावंक ना? हे तर चिंतप येयला म्हणल्यार तेंच्यांनी पयलें केला, शिसांनी पयलें केला. Praise God. Then came the disciples to Jesus apart. आता ते कुशीन प्रायव्हेटली व्हरून जेजूक विचारता and said, why could not we cast him out? आता शीस कितें म्हणटा? तुवें कास्ट करून तो भुरगो बरो जालो, आमच्या कडेन कित्याक जावंक ना? आता पळया जेजू कितें म्हणटा पळय तो फुडें. सो शीस आता जेजूक क्वेश्चन करता, तुज्या कडेन जालें, आमच्या कडेन कित्याक जावंक ना? आणि जेजू आन्सर करता. and Jesus said unto them, because of your unbelief. कित्याक म्हणटा? तुज्या उण्या बावडता खातीर, ओ अनबावडताक लागून तुम्ही ते करूंक, तुमकां करूंक ते जावंक ना. पूण ते डिफिकल्ट आसलें शिसांक. तेंच्यांनी केल्लें पयलें आनी जेजून तेंकां शिकयल्लें कशें करपाचें तें. पूण तेंकां ती भिरांत येयली आसतली त्या टायमार आनी तेंच्यांनी ते अनबावड जो आसलो तेका लागून ते परफॉर्म करूंक तेंकां जावंक ना. पूण जेन्ना ते जेजूक विचारता, जेजू तेंकां आन्सर दिता, बिकॉज ऑफ युअर अनबिलीफ, फॉर वेरली आय से अनटू यू. आता जेजू कितें म्हणटा? हांव खरेंच सांगता. म्हळ्यार जेजू फोट सांगता. जेजूचें उतर सगळें स्वताचें न्हू, इट इज ऑफ ट्रूथ. तो फोट सांगिना, पूण तरी पूण हिंगर आमकां कितें शिकोवंक सोदता जेजू? की वेरली आय से अनटू यू, म्हटल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता. एक तो आमकां एक खात्री दिता, हें कितें हांव सांगता तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें तुमी चुकोवंक जायना. तुमी कितून बिजी आहा पासून जाल्यार तुमी तें सोडात आनी हांव सांगता तेजेर ऐकात. प्रेज गॉड. इफ यू हॅव फेथ एज अ ग्रेन ऑफ अ मस्टर्ड सीड, यू शॅल से अनटू दिस माउंटन. कितें म्हणटा जेजू? इफ यू हॅव फेथ एज अ ग्रेन ऑफ अ मस्टर्ड सीड. सो आमच्या जिवितांत तर आमी पळयतलीं देवाचें उतर काम करता जाल्यार आमकां कितें जाय? बावार्थ जाय. आनी तो बावार्थ केदो जाय? एका सासवाचे बिये येद्दो. जोरी तर आमकां एका सासवाचे बिये येद्दो तो बावार्थ आहा जाल्यार आमच्यान म्हणोंक जाता, यू शॅल से अनटू दिस माउंटन. माउंटन म्हटल्यार कितें? आता माउंटन म्हटल्यार कितें? आमचे प्रॉब्लेम, सिकनेस,
वो आमचे कोश त्रास कितें आमच्या जिवितान येयल्या ते जावन आसा एक आतां खडप। आतां तर आमकां जरी तर एका सासवाचे बिये येद्दो तर बावार्थ आसा खऱ्यांनी, पूण आमी मानून घेता तो बावार्थ आहा म्हणून, जाल्यार आमच्यान म्हणो येता त्या दोंगराक उठ आनी दोरयान पड। हिंगासर म्हणटा, इफ यू हॅव फेथ एज अ ग्रेन ऑफ अ मस्टर्ड सीड, यू शॅल से अनटू दिस माउंटन, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. म्हळ्यार तुमकां कितें अहें आसचेना की जायना, इम्पॉसिबल आसचेना। केन्ना? जेन्ना आमकां तो बावार्थ आमी उजार करता, जो बावार्थ जो सासवाचे बिये येद्दो आसा तो तर आमी मानून घेता आनी आमी आमच्या दोंगराक म्हणटा, त्या माउंटनाक म्हणटा व त्या प्रॉब्लमाक म्हणटा, वच मूव फ्रॉम हियर टू देर एंड इट विल ओबे। पूण जरी तर आमी आतां हें मानून घेयना की ही अथॉरिटी जेजून आमकां दिल्या, जाल्यार आमी हें पळयतली आमच्या जिवितान। तेंच घडलें ह्या शिसाबारी। शिसाय कडेन हो भुरगो येयल्लो, पूण त्या भुरग्याक बरो करूंक जावंक ना। तांकां कितें आडायलें? तेंचो अनबावार्थ, अनबिलीफ। प्रेज गॉड, थँक यू जीसस। आणि 21 म्हणटा, 21 मातशें कान दिवन आयकात। हाऊ बी इट दिस काइंड गोज नॉट आउट बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। पोतून वाचता, हाऊ बी इट दिस काइंड गो नॉट आउट बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। सो आतां हिंगोर जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता? हिंगोर आमकां कितें सांगता जेजू? तो म्हणटा हिंगासर, हाव अबाउट दिस काइंड। आता दिस काइंड म्हटल्यार कितें? जेजूक ते कास्ट आउट करूंक, जो देंवसार आसलो तेका भायर काडूंक तेका कितें बावार्थ जाय आसलेलो, आनी तो तर बावार्थ आतां आमकां जाय जाल्यार प्रेयर एंड फास्टिंगान गावता, जाता? सो कित्याची खबर करता जेजू हिंगासर? हाव बी इट दिस काइंड। पयलो तो कितें म्हणटा? वयर पोतून या, पयलो कितें म्हणटा? बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, फॉर वेरली आय से unto you, if you have faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible. How be it this kind go it not out but by prayer and fasting. So हिंगासर आता जेजू आमकां कितें सांगता? जेजूक तो देंवसार काडपाक आता प्रेयर एंड फास्टिंग करूंक जाय? कितें करूंक जाय? प्रेज गॉड। सो हिंगासर जेजू आमकां सांगोंक सोदता, प्रेयर एंड फास्टिंग आमकां देंवचार काडूंक नाका। देवान आपल्या पुता उद्देशी ऑलरेडी ती पदवी आमकां दिल्ली आहा, ती अथॉरिटी दिल्ली आहा, शिसांकूय दिल्ली आहा आनी आमकांय दिल्या। पूण जो कोण स्वत मानता तेज्याच कडेन ही मिलाग्री घडटल्यो। प्रेज गॉड, थँक यू जीसस। सो आमकां कितें जाय? हिंगासर जेजू उलयता तो बावार्थांसून तर आमी भायर सरोंक सोदता, जाल्यार आमी उपास आनी मागणें करपाक जाय। प्रेज गॉड। पूण हिंगासर वाचतना आमकां कितें हें दिसता? हाव बी इट दिस काइंड म्हळ्यार खंयचो काइंड? वयर म्हणटा न्हू, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। सो हिंगासर जेजू खबर करता ती अनबावार्थाची, आनी तो अनबावार्थांसून तर आमकां सुटका मेवतली, ते अनबावार्थांसून तर आमी भायर सोदतली, जाल्यार आमकां उपास आनी मागणें करप गरजेचें। पूण आमी उपास आनी मागणें केन्ना करता? तुम्ही केला केन्ना उपास? केला? गुड फ्रायडे, प्रेज गॉड। लेंथन सिजनान आमी करता न्हू उपास, फ्रायडेचो करता, थोडी वेनिसडेचो करता, थोडी वेज जेयतात, मांस खायना। प्रेज गॉड।
आता तेन्ना उपास करता खरें म्हटल्यार हो उपास आमचो केन्ना जावपाक जाय, कित्याक जावपाक जाय, जेन्ना आमकां अन्न भावार्थ आसता त्या अन्न भावार्थांतली आमी भायर सरपा खातीर. पूण जायते फावटी आमी उपास कित्याक केला? डायटिंग न्हू. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो जेन्ना आमी उपास करता आमचे मागणें आसपाक जाय. आमी हे जे आत्मीक जेवण हा, जे देवाचें उतर हा, ते आमी घेवपाक जाय. तें तर आमी घेयना आनी आमी उपास करता म्हटल्यार आमी डायटिंग करता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. जेन्ना आमी हे फिजिकल जेवण हा, हे जेवण आमच्या पोटाक आमच्या कुडीक जाय पडटा तें तर जेवण आमी जेयना, आमी उपास करता, जाल्यार हे देवाचें आत्मीक जेवण हा तें आमी घेवपाक जाय. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. जायते फावटी हांवूय उपास करताली पूण ह्या देवाच्या उतराची म्हाका सजमणी नासली आनी उपास करून मागीर कितें केन्ना 5 जाता काय ना पळयताली. आख्खो दीस उपास केलो फ्रायडेचो आनी मागीर 5 जावसर पोटान सारके कावळे रडटात. तेका उपास म्हणूं येता आमी? उपास आमी करपाक जाय. जेवण जेयना जाल्यार हें आत्मीक जेवण जें हा तितून आमी आमचे आत्म्यांक बरोवपाक जाय आनी तें जें उतर आमी आमच्या आत्म्याक बरयता तें उतर आमकां घोटायेन बसता. नाल्यार तूं कोणाकूय पळय उपास करता तेंच्या तोंडारूच कळटा न्हू ती उपास करता म्हणून. कळना? कळटा न्हू. आनी मागीर तेंकां विचारीत जाल्यार कितें जालें? ना आयज म्हाजो उपास. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पूण हिंगासर जो उपास आनी मागणें उलयता जेजू तो अन्न भावार्थ काडपा खातीर, तो अन्न भावार्थांतली भायर सरपा खातीर. आमी केन्ना केला अन्न भावार्थांतली भायर सरपाक उपास आनी मागणें? आमकां खबर हा उपास आनी मागणें करूंक जाय म्हणून? ना. सो तेंकां अन्न भावार्थ आहलो कोणाक? शिसांक. आनी त्या शिसांक जेजू सांगता हाव बी इट दिस कायंड गोज नॉट आउट बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग. सो तेका उपास आनी मागण्यांनूच हो अन्न भावार्थ आहा तितूनसून आमी भायर सरो येता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. पूण न्हय फकत जेवण बंद करून रावंक जाय. देवाचें उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. देवाचें उतर आमी जाता तितलें आनीक आनीक आमकां आमच्या आत्म्यांक बरोवपाक जाय. तेन्ना तें देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. तेन्ना कोणाक कळचें पासून ना की आमी उपास करता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. सजमता? सजमता तुमकां सगल्यांक? प्रेज गॉड. सो आतां बिलीफ आहा आनी अनबिलीफ आहा. बिलीफ म्हणल्यार एक्शन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड ऑर रिसीव्ड. प्रेज गॉड. अनबिलीफ म्हणल्यार कितें? अनबिलीफ म्हणल्यार कितें? सिम्पली नॉट बिलिव्हिंग वॉट गॉड हॅज ऑलरेडी सेड टू हिज रिटन वर्ड. म्हणल्यार आमी बेश्टीच तयार ना सत मानपाक देवान जे आपल्या उतरांतल्यान ऑलरेडी म्हटलां आनी तें उतर आमी तर देवाचें पवित्र पुस्तक उगडीत जाल्यार एक एक उतर आमकां मेवता. देवान जे उतरां आपल्यान उलयलां आनी तें तर खऱ्यांनीच आमी मानून घेता. आमच्या जिवितान आमचे जे कितें एक्शन्स आहा त्या मेसेजीक मॅच जातले. ताका लागून आमी सुरवातेक 1 Peter 2:24 घेतलेलो. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यार हो जेजूचो रिपोर्ट आहा आनी दोतोराचोय रिपोर्ट आहा. आतां आमचेर दवरलेले आहा आमी कितें मानून घेता. वो आतां दोतोराचो रिपोर्ट आहा तो फॅक्ट, तो चेंज जाता. पूण देवाचें उतर जेजूचें सत देवाचें जिवें उतर आहा तें चेंज जायना. तें काल आयज आनी सदांकाल सेम उरता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. सजमता? आतां आमकां कशें भाशेन आमकां कळटलें आमी अन्न भावार्थान आहा म्हणून? आमकां दिसता न्हू जायते फावटी. आतां हिंगासर पयलीं आमी because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain. So आमकां जायते फावटी दिसता कितें आमी तर कसले त्रासांतली कश्टांतली भायर सोदतली जाल्यार आमकां कितें जाय? भावार्थ जाय. पूण हिंगर भावार्थाची गजाल करिना. आमकां अन्न भावार्थ आसा. तो अन्न भावार्थ जो आहा तो आमकां सगळें जें कितें देवान आमकां करून दवरलां तें आडयता. प्रेज गॉड.
सो तितूनसून तर आमी भायर सोदतली जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची आमकां गरज. हे देवाचे उतर आमी दीस आनी रात तेजेर आमी आमचे दान आनी मन दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमकां तर सोजमणी जाय. आमी अन्न बाबाडतान आहा जाल्यार आमकां कशें कळटलें? आमकां दिसता आमी सदांच आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर मानून घेता आनी तरी आमची कामां जायना. पूण हिंगासर कितें तरी ब्लॉक आहा तो म्हटल्यार आमचो अन्न बावाड. आतां आमकां जायते फावटी खबर ना वो अन्न बावाड आहा म्हणून. तें तर आमकां कळटलें जाल्यार आमी ओके एक एग्जाम्पल घेवया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां सपोज कोणाक तरी हातीक दूख आहा. ओके दूख आहा. ती दूख आहा म्हणून तुका कळटा न्हू तुका कितें तरी रॉंग आहा, कितें तरी जालां, तुका सोसूंक जायना. ते दुखी उद्देशी तुका कळोन येता की तुका कितें तरी ओके बेटर एग्जाम्पल टूथेक घेवया. दाढी केन्ना फोडटा तुमची? फोडटाली केन्ना? त्रास जाता न्हू खूब. प्रेज गॉड. सो आतां ही दाढी फोडटा म्हणून आमकां कशें कळटा? आमकां दूख जाता. प्रेज गॉड. आतां तूं दोतोरा कडेन वयताय. दोतोर कितें विचारता? कितें जालें? दाढी दुखता. दोतोर चॅक करता आनी कितें सांगता? आतां तुका इन्फेक्शन आहा. आतां तें इन्फेक्शन तर क्लियर जातलें जाल्यार दोतोराक पयलें पळोवंक जाय न्हू खी कितें जालां. गोडेक तो एक्सरे काडून पळयत वो तो आनी कितें इन्स्ट्रुमेंट घालून पळयत वो तो लायट मारून पळयतलो न्हू मागीरूच तो ट्रिटमेंट स्टार्ट करतलो. तो बेश्टोच तूं गेलो आनी सांगलें दाढी फोडटा पळयनासतना मेडिकेशन दिता ना. प्रेज गॉड. सो जेन्ना ही दूख जाता म्हणून आमी दोतोरा कडेन वयता दोतोराचें आतां काम कितें? ही दूख कित्याक जाता, खी कितें जालां, कितें करूंक जाय तें आतां दोतोर पळोवन घेता. प्रेज गॉड. आनी दोतोर फुडें तुका सांगता अमकें अमकें जालां आतां तुका ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक जाय. तेच भाशेन हो अन्न बावार्थ आहा तो आमकां कळटलो आमी तितें घेवन जियेता जाल्यार तेका 3 इंडिकेशन्स आहा. देर आर 3 सिम्पटम्स. आतां जे भाशेन दाढी दुखता म्हणून आमी दोतोरा कडेन वयता तेच भाशेन आतां हे अन्न बावार्थ आहा जो आमकां कळटलो आमी अन्न बावार्थान ऑपरेट करता जाल्यार हेका 3 इंडिकेशन्स आहा. 3 वस्तू आहा. पयली वस्त म्हटल्यार कितें? कोण सांगूंक शकता? पयली वस्त आमी अन्न बावार्थान ऑपरेट करता आमकां कळटलें अन्न बावार्थान हा म्हळ्यार पयली वस्त म्हळ्यार भिरांत. केन्ना तरी भिरांतेन बसता? भिरांत येता पूण आमकां देवान आत्मो दिला तो कसलो? भिवकुटो आत्मो दिवंक ना. कसलो दिला? पोदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. तरी भिरांत कितूसून येता? संवसारांतसून येता. प्रेज गॉड. ही भिरांत संवसारांतसून येता आनी हें जावन आसा एक सिम्पटम. जे भाशेन आमची दाढी दुखता, दूख जाता, आमी दोतोरा कडेन वयता. ही भिरांत पळय आमकां तर येता आमी देवाच्या उतरान आसोनूय तर आमकां भिरांत येता म्हटल्यार हें पयली सिम्पटम अन्न बावार्थाची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आतां कितले फावटी केन्ना आमी लास्ट भिरांतेन बोल्लेली? केन्ना आमी लास्ट भिरांतेन बोल्लेली? Every day. Praise God. So that means you are operating every day in unbelief. Getting it? How it works? Praise God. So आमी तर भिरांतेन जियेता म्हटल्यार आमी अन्न बावार्थान आसा. Praise God. आतां आमी देवाच्या उतरान हा देवाचें उतर म्हणटा पूण एक बावार्थ्याक कसली भिरांत आसता? एक बावार्थ्याक कसली भिरांत आसता? हें उतर काम करतलें काय? हांव अन्न बावार्थाचें उलयना, बावार्थ्याक. Believer, the one who believes in Jesus is a believer. त्या बिलिवराक कसली भिरांत आसता? हें उतर आतां म्हज्या जिवितान काम करतलें काय? घडोवन येतलें काय? ही भिरांत तर आमकां आहा म्हटल्यार अन्न बावार्थान आमी जियेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमी भिरांतेन बसता न्हू. बरो ना माय? बसता न्हू. भिरांत येता आमकां पूण ती भिरांत एक जावन आसा एक आत्मो.
कित्याक 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा, गॉड हॅज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, म्हटल्यार ही भिरांत आहा तो एक जावन आसा एक आत्मो, तो देवाचो न्हू पूण तो इवल वाना कडसून येता, तो सैतानाचो. पूण देवान जेन्ना आमकां रोचल्या आमकां भिकुटो आत्मो दिवंक ना, पूण कसलो आत्मो दिला, पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो जेन्ना आमी उतरान आसोन पासून आमकां भिरांत आसता की हे उतर आमच्या जिवितान घडटलें काय वा घडचें ना काय म्हळ्यार दुबाव येता. तो दुबाव येवप म्हटल्यार आमी भिरांतीन आहा, आनी ती भिरांत म्हटल्यार आमी आजून पासून अनबावडतान आसा. ही आतां पयली सायन. प्रेज गॉड, पयली सिम्पटम. आतां दुसरी सिम्पटम कितें ती आमी पळोवया. तुमकां केन्ना वरी येता? वरी म्हळ्यार उसके 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 खोती. आमी सुरवातेक वाजला न्हू उसके खोती पासत आमी वाचता, पूण आमकां कितले उसके खोती येता संवसाराचे येना. आमी तयार आहा या देवाचें उतर आहा जे सत तेजेरूच आमी थीर रावपाक जायना न्हू. जायते फावटी आमकां आगोड जाता. कित्याक आगोड जाता? कित्याक आमी आजून पासून अनबावडतान आसा. आनी पयली सायन म्हटल्यार भिरांत, दुसरी म्हटल्यार उसके खोती. प्रेज गॉड. आतां हे उसको खोती म्हटल्यार कितें? वॉट इज वरी? उसके खोती म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आमी पळोवया वरी म्हटल्यार कितें तें. Worry is something that is wrong and we meditate on it again and again. उसके म्हटल्यार जें कितें देवाचें न्हू, जें कितें सारकें न्हू, पूण तेजेर आमी दीस आनी रात तेजेर आमी नियाळ कोत्ता. जोरी तर आमी आतां कितें सारकें न्हू तेजेर तो नियाळ करीत जर आमी कितून बोत्तेलीं? उसक्या खोतीनूच बोत्तेलीं न्हू. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो हें जावन आसा दुसरें इंडिकेशन ओ दुसरी सिम्पटम आमी अनबावडतान आसा. आतां तिसरी कितें? केज. केज म्हटल्यार कितें कोंकणीन? केज ऑफ दीस वर्ल्ड म्हणटा न्हू, म्हटल्यार उसके खोतीत भाशेन न्हू. आमकां संवसारांसून दाखयता आमचे केज. हे तर केज आमकां येता जाल्यार आमी आजून पासून अनबावडतान आसा. प्रेज गॉड. जाता काय आमकां केन्ना कहें? आमी भिरांतेन बोत्ता, आमी उसक्यान बोत्ता, आमकां संवसार दाखयता तितून आमी संवसाराची दास्ती म्हळ्यार केज ऑफ दीस वर्ल्ड. प्रेज गॉड. संवसाराची दास्ती म्हळ्यार संवसारा कडसून कितें येता तेजेर आमचें दानमन आसा. पूण खरें म्हटल्यार आमचें दानमन कितेर आसपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. आमी दवरता काय आमचें दानमन देवाच्या उतराचेर? जायना आमकां जायते फावटी. कित्याक जायना? वो अनबावड जो आहा तो आजून पासून आमच्या जिवितान आसा. आनी तितूनसूच तर आमी भायर सोदतली जाल्यार ह्या देवाच्याच उतराक पदवी आसा. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. सो आतां पयले सुवातेर ही भिरांत जेन्ना आमच्या भितर येता जाल्यार ह्या भिरांतीनसून तर भायर आमी सोदतलीं जाल्यार आमकां कितें जाय? हे भिरांतीनसून आमकां कोही भायर सोरो येता आमच्यान? देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर म्हणल्यार जरी तर आमी 1 John 4:18 पळयत जाल्यार कितें म्हणटा? परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. म्हळ्यार वो पवित्र मोग, जो देवाचो मोग जो आहा तेका पदवी आहा आमकां ह्या भिरांतीनसून सुटका दिवपाक. आतां तर आमी हे भिरांतीन बोल्ल्या जाल्यार जेजूच्या मोगाचेर आमी नियाळ करप भोव गरजेचें. पोतून पोतून आमी तेजेर मेडिटेट करप भोव गरजेचें. पूण जायते फावटी आमकां जी चिंतनां येता, जे हुस्के येता तेजेर आमी आमचें दानमन दवरलेलें आसा. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go there? 1 John 4:18.
पळय हिंगर कितें म्हणटा, देर इज नो फियर इन लव, बट परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. कसलो मोग आमकां भिरांतेनसून भायर काडटा? तो पवित्र मोग न्हू, संवसाराचो मोग, पूण देवाचो, तो देवाचो वन सायडीड लव, एके वाटेचो मोग. संवसाराचो मोग कसलो? तू तर म्हाजो मोग करताय जाल्यार हांव तुजो मोग करता न्हू, पूण देवाचो मोग कसलो? वन सायडीड लव, अगापे लव. प्रेज गॉड. देर इज नो फियर इन लव, म्हणजे भिरांत खंय ना जंय मोग आहा. आणि मोग कसलो? देवाचो मोग, अगापे लव. बट परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. आणि तो पवित्र मोग जो जेजून माझ्या खातीर आणि तुझ्या खातीर आपल्याक ओपून दिलो खुर्सार, त्या मोगान कितें जाता? भिरांतीचो नाश जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बिकॉज फियर हॅज टॉर्मेंट. भिरांतेन कितें आहा? punishment ha. The other word for torment translation is punishment. He that fear is not made perfect in love. जो कोण भिरांतेन बोत्ता तेणे आजून पासून जो खरो मोग आहा, पवित्र मोग आहा, देवाचो मोग आहा, तो अणभवंक ना. प्रेज गॉड. जरी तर आमी देवाचो मोग अणभवला जाल्यार तो मोग आमकां आधार कोत्ता, आमकां घोटाय दिता त्या भिरांतेनसून भायर सरपाक. पूण तेका कितें करपाक जाय? आमी दीस आनी रात तेजेर नियाळ करूंक जाय. जेजून म्हजे खातीर खुर्सार कितें केलां, आनी जेन्ना आमी तो हें करता तेन्ना तो मोग, जो पवित्र मोग आहा, तो आमकां भिरांतेनसून सुटका दिता. प्रेज गॉड. सो आतां आमी कितें करतलीं? जेन्ना आमकां भिरांत येता तेन्ना केजेर नियाळ करतलीं? जेजूचेर. जेजून आमच्या खातीर खुर्सार कितें केलां पळय तेजेर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा की परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. जो पवित्र मोग आहा तो आमकां भिरांतीनसून भायर काडटा. आनी तो पवित्र मोग जावन आसा जेजूचो मोग. देवान आपल्या पुताक धाडलो संवसारांत. कोणा खातीर? आमचे खातीर. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life or eternal life. Praise God. So जो कोण जेजूचेर भावाड सोत मानता तेजो नाश जावचो ना, पूण ताका सासनीक जिवीत. Praise God. Thank you Jesus. Because fear has torment. Other word for torment is punishment. आता जेजून आमचो पनिशमेंट घेतला म्हणटा न्हू. जेजून आमकां कितें आहलें ते जेजून आपल्याचेर घेतला. जरी तर जेजून आपल्याचेर तो पनिशमेंट घेतला जाल्यार आमी आनीक भिरांतेन आसोंक जाता? कित्याक? बिकॉज फियर हॅज टॉर्मेंट, और फियर हॅज टू डू विथ पनिशमेंट. आमी दुसरें ट्रान्सलेशन पळोवया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देर इज नो फियर इन लव. म्हणल्यार जंय मोग आहा थंय भिरांत ना. देर इज नो फियर इन लव. आता देर इज नो फियर इन लव म्हणल्यार देवाचो मोग. बट परफेक्ट लव completes full grown love, drives out fear, because fear involves the expectation of divine punishment, so that the one who is afraid is not perfected in love. म्हटल्यार जो कोण आजून पासून भिरांतीन बोत्ता ओ भिरांत आसा त्या मनशान आजून पासून जेजूचो मोग अणभवना. आनी ज्या दिसा आमी जेजूचो मोग अणभवता, जेजूचो मोग आमी मोगाची आमकां गोडसाण गावता, ओ जेजूच्या मोगाची आमकां सोजमणी मेवता, तो मोग आमकां सुटका दिता कितूनसून? भिरांतेनसून. प्रेज गॉड. सो भिरांत आसप म्हणल्यार आमी अनबावडतान हा. उसक्या खोतीन आसप म्हणल्यार आमी अनबावडतान हा. आनी ह्या संवसाराचे दास्ती. प्रेज गॉड. सो आमी ह्या संवसाराचे दास्ती आमी काडपाक जाय? काडूंक जाय? नाका न्हू, काडूंक नाका. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? 1 Peter 5:7, cast all your worries upon me.
Thank you, Jesus. 1 Peter 5:7. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries and all your concerns once and for all. म्हणल्यार एकाच बारी म्हणटा तुमचे जे कितें आहा सगळें ते आपल्याक दी. पूण आमी तयार आहा जेजूक दिवपाक आमचे हुस्के खोती, आमची चिंतनां, आमचे जिविताचे प्रॉब्लेम्स. कित्याक हिंगासर म्हणटा कास्टिंग ऑल योर केस. हे सगळ्या संसाराची कितें म्हणलें ब्रदर तुवें तें उतर दास्ती. जे जे भार हा संसाराचो तो आमी आमचेरूच घेवंक सोदता. पूण जेजूचें उतर कितें म्हणटा का आपल्याक दी. पूण आमी तयार आहा दिवपाक. आमचे कडेन जायना तें दी म्हणटा वो सगळें दी म्हणटा. सगळो भार दी म्हणटा, सगळे दास्ती दी म्हणटा, वो आमचे कडेन जायना तें दी म्हणटा. सगळो दी म्हणटा. Casting all your cares, all your anxiety, all your worries and all your concerns once and for all on him, for he cares about you. तो आमची दास्ती दोत्ता. पण आमकां दास्ती कोणाची हा? संसाराची. तो म्हणटा सगळे जे कितें तुमचे आहा, जे दास्ती संसाराचे दास्ती हा ते आपल्याचेर दियात म्हणटा. पूण आमी तयार आहा दिवपाक. आमकां दिसता थोडे आमकां जायना तेंच दिवया, उरलेले हांव हँडल करता, सारकें न्हू? पूण तशें जाता? देवाचें उतर म्हणटा कास्टिंग ऑल योर केस. जे कितें संसाराचे दास्ती हा, सगळे जे दास्ती संसाराचे हा त्यो आपल्याक दी म्हणटा. प्रेज गॉड. ऑल योर एंग्जायटी, चिंतना, हुस्के खोती, सगळे जे कितें आमकां जिवितान येवन आमकां सतायता ते सगळे आपल्याक दी म्हणटा. जरी तर आमी दिवंक तयार ना जाल्यार जेजू कहो घेतलो. कित्याक जेजू म्हणटा दी. आमी दिवंक तयार ना. जे मेरेन आमी दिवंक तयार ना त्यो दास्ती सगळ्यो कोणाचेर आसतल्यो? आमचेरूच आसतल्यो. म्हटल्यार त्यो दास्ती आसोसर आमी अनबावडतान आसतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फुडें पळोवया. विथ डीपेस्ट अफेक्शन अँड वॉचीज ओवर यू व्हेरी केअरफुल. आता कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. विथ डीपेस्ट अफेक्शन म्हळ्यार जेजूक कितें आहा? देवाक कितें आहा? आमचो मोग आहा आनी तो आमचे वयर तेजी नदर आहा. सदां काल तो आमकां राखता, सांबाळता. ही वॉचीज ओवर यू व्हेरी केअरफुल. म्हळ्यार तेका हुस्को आहा आमचो. तो तेजी नदर आमचेर आहा. पूण आमची नदर देवाचेर आहा. आमी दोत्ता आमची नदर तर देवाचेर आहा जाल्यार आमचे नदरे मुखार कितें आसतलें? देवाचें उतर आसतलें. आनी तेंच उतर आमी दीस आनी रात नियाळ करतली. कित्याक जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा? दिस बुक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ बट यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाईट. आमी कोत्ता काय? देवाचे उतराचेर नियाळ कोत्ता. देवाचे उतराचेर तर आमी नियाळ केलो जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आहा, ते 3 सिम्पटम्स आहा, भिरांत, फियर, वरी अँड केअर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ह्यो आमच्या कडसून केन्ना वयतल्यो त्यो आमकांच खबर आसना. आमकां कित्याक तांकां सोडूंक जायना? कित्याक आमी आजून पासून आमचें दान मन आमी शिफ्ट करूंक ना. आमचो फोकस फकत तेजेरूच आहा. केजेर आहा? भिरांतीर आहा. भिरांतीन बोत्ता. आमकां हुस्के खोती आहा. आमकां ह्या संवसाराचे दास्ती आहा. जरी तर आमी ह्या तिनूयसून आमी तर सुटका आमकां जाय जाल्यार ह्या देवाच्या उतराक पदवी आहा. हे देवाचें उतर आमी दीस आनी रात नियाळ करपाक जाय. आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या मनान, आमच्या काळजान फकत नियाळ केजेर आसपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुमचे जे कितें केअर्स आहा, जे कितें दास्ती आहा संवसाराच्यो सगळ्यो म्हाजीशी हाड. जे मेरेन आमी तयार ना दिवपाक त्यो दास्ती आमच्याच कडेन रावतल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. फॉर एक्झाम्पल आता एक हांवें तुमकां सांगलें हांव तुमकां कितें गिफ्ट दिता. जे मेरेन तुज्या हातीन तो गिफ्ट मेळना जाल्यार तुका हांवें दिला म्हणून येता? ना न्हू. तेच भाशेन हे जे संवसाराचे दास्ती आहा ते तर आमी दिना. देव म्हणटा म्हाका दी. आमी तर दिना जाल्यार त्यो आमचेच कडेन उरल्यो. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी दिवपाक जाय. जरी तर आमकां ह्या अनबावडतांसून भायर सरोंक जाय, ह्या अनबावडतांसून आमकां आमचें जिवीत बावार्थाचें जिवीत करपाक जाय,
आणि आम्ही तर स्वत मानता आणि आम्ही बिलीव म्हळ्यार आम्ही खऱ्यांनीच आता आम्ही जाणा माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड. जे देवाचे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे तर माझे एक्शन जातले जाल्यार पयले सुवातेर हांवें तें उतर मानून घेवपाक जाय. जरी तर हांव तें उतर मानून घेयना म्हटल्यार हांव माझे एक्शन्स मॅच जायना जे कितें मेसेज हांवें रिसीव केल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तेच भाशेन देवाचें उतर म्हणटा न्हू फिलिपिन्स 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me. My strength comes from the Lord. जरी तर आम्ही हे मानून घेता जाल्यार आम्ही आमच्या बळांनी काम करतले, आम्ही आमचेर पातयेतले ना. माझे एक्शन मॅच जातले ते कितें देवाचें उतर म्हणटा पळय तेजेर. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा की I can do all things through Christ who strengthens me. माझी गोटाय कोणा कडसून येता? देवा कडसून येता. जरी तर देवा कडसून येता जाल्यार माझो नियाळ कोणाचेर आसपाक जाय? देवाचेर. पण माझो नियाळ केजेर हा? या संवसाराच्या दास्तीचेर, या उस्क्या खोतीचेर, या भिरांतीचेर. जे मेरेन ही भिरांत, ही उस्क्या खोती आणि ही दास्ती संवसाराची आहा ते मेरेन सून आम्ही या अनबावार्थांसून भायर सरची ना. आणि जरी तर आमकां या अनबावार्थांसून भायर सरोंक जाय जाल्यार या देवाच्याच उतराक पदवी हा. तेका लागून आम्ही जे दास्ती हा ते देवाक दिवपाक जाय. न्हय थोड्योच पूण सगल्यो. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. समजता? सो खंयचे 3 इंडिकेशन्स, खंयचे 3 सिम्पटम्स? भिरांत आमकां कळोन येता की आमी अनबावार्थान हा, उस्क्या खोती आनी दास्ती संवसाराची. पूण हे तर आमचे दिसा दिसपटी घडटात न्हू आमच्या जिवितान. भिरांतूय येता, उस्क्या खोती येता आनी संवसाराची दास्ती येता. फाल्यां कोहो दीस वयतलो, फाल्यां कोहें करतली, फाल्यां अमकें काम हा, कोहें जातलें, कितें जातलें. पूण जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता आनी देवाचें उतर मानून घेता की म्हज्यान I can do all things through Christ who strengthens me, म्हजी गोटाय देवा कडसून येता, तेन्ना ह्या उस्क्या खोतींक आनी पदवी ना. Praise God. Thank you, Jesus. So all that we have to do is to shift our focus. जरी तर आम्ही त्या भिरांतेंसून तर भायर सरोंक सोदता जाल्यार हे जेजून खुर्सार कितें केलां तेजेर नियाळ करप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी जितले पाटी आमी जेजूचेर नियाळ करता, जेजूचो मोग अणभवता, तितले आमी त्या भिरांतींसून भायर सरतली. कित्याक परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. जो पवित्र मोग हा, देवाचो मोग हा, जेजूचो मोग हा, तेकाच पदवी हा आमकां ह्या भिरांतेंसून भायर काडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? जायते फावटी आमी जेन्ना कितें रॉंग करता न्हू, हांव नकळो तुमकां जाता रे म्हाका जातालें जायते फावटी. जेन्ना आमी रॉंग करता न्हू तेन्ना म्हाका दिसतालें की पवित्र आत्मो म्हाका रॉंग ते कितें केलां तें म्हाका उस्कायता, कन्विक्ट करता. पूण पवित्र आत्मो तें करता? जायते फावटी आमी कितें रॉंग करता तें पोतून पोतून आमकां येता न्हू, हें तुवें केलां तें सारकें न्हू, सारकें न्हू, हें करूंक जायनातलें, तुवें तुज्या जिवितांत जायतें वायट केलां. ते आमकां पवित्र आत्मो आमकां सुचयता? ना. प्रेज गॉड. सैतान हें आमी समजपाक जाय. जायते फावटी आमकां दिसता की आमकां पवित्र आत्मो शिटकायता, तो आमकां कंडेम करता, तुवें हें केलां तें सारकें न्हू, तो आमकां गिल्टीन घालता. पूण पवित्र आत्मो तर शिटकायना. पवित्र आत्मो तर आमकां कितें म्हणटा ते पवित्र आत्मो तर आमकां गिल्ट पवित्र आत्म्या कडसून येयना, जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां शिटकायना, तो आमकां कन्विक्ट करता. प्रेज गॉड. जायते फावटी म्हाका हो दुबाव आसलो की हांवें जें कितें केलां आतां म्हाका भितरल्या भितर म्हाका येता की हांवें सारकें करूंक ना आनी म्हाका गिल्ट फिलींग येतालें. पूण जरी तर आनी हांव मानून कितें घेतालें पवित्र आत्मो म्हाका शिटकायता. पूण पवित्र आत्मो न्हू तो इवल वन, तेका नाका. पवित्र आत्मो मोगाचो. पवित्र आत्मो आमकां केन्ना गिल्टान घालिना. पवित्र आत्मो म्हणल्यार मोग, तो फुल मोगाचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो पवित्र आत्मो आतां आमी पळोवया जॉन 16. हितून आमकां कळटलें की आमी कितले फावटी
चुकता आनी आमकां कोण शिटकायता न्हू तुमकांय जातालें आसता न्हू केन्ना तुमचे कडेन मिस्टेक जाता वो कितें रॉंग जाता आनी तुमकां भितरल्या भितर अहें दिसता हें तुवें केलां तें सारकें न्हू आनी जायते फावटी आमी सजमल्या पवित्र आत्मो आमकां गिल्टान घालता करेक्ट. आतां आमी पळोवया हिंगासोर कितें म्हणटा तें बट आय टेल यू द ट्रूथ इट इज टू योर एडवांटेज दॅट आय गो अवे. आतां कोण म्हणटा जीजस सेज बट आय टेल यू द ट्रूथ म्हणल्यार जेजू फोट सांगता जेजू सदांच सच सांगता पूण तरी पूण तो आतां आमकां आमी तर कितून आनीक हेजेर तर आमचें धान मन आहा जाल्यार जेजू आमकां सांगोंक सोदता हें आयकात बरें करून आयकात कित्याक हें जें हांव कितें सांगता तें भोव गरजेचें वेरी वेरी इम्पॉर्टंट. बट आय टेल यू द ट्रूथ इट इज टू योर एडवांटेज म्हणल्यार आमच्या फायद्याक बऱ्याक दॅट आय गो अवे. सो जेजू जेन्ना गेलो तें आमच्या फायद्याक आसलें वय न्हू कित्याक हिंगासर म्हणटा इट इज टू योर एडवांटेज दॅट आय गो अवे फॉर इफ आय डू नॉट गो अवे द हेल्पर कम्फर्टर एडवोकेट इंटरसेसर काउन्सिलर स्ट्रेंथनर स्टँड बाय विल नॉट कम टू यू. जरी तर जेजू वचोंक नासलो जाल्यार आमकां वो कम्फर्टर वो हेल्पर आमकां मेवचो नासलो. जेजू गेलो म्हणून आमकां वो एक हेल्पर दिला आनी कम्फर्टर स्ट्रेंथनर इंटरसेसर सगळो तो एडवोकेट प्रेज गॉड will not come to you but if I go I will send him. So जेजू कितें म्हणटा हांव तर वयता जाल्यार हांव धाडटलो कोणाक धाडटलो पवित्र आत्मो द होली स्पिरिट. कोण तो हेल्पर होली स्पिरिट प्रेज गॉड द हेल्पर इज द होली स्पिरिट टू यू टू बी इन क्लोज फेलोशिप विथ यू. सो जो पवित्र आत्मो जेजून धाडला तो आमकां कित्याक धाडला आमची एक सोयरीकोत बांदपाक एक फेलोशीप आसपाक प्रेज गॉड एक बरी देवाच्या उतराची फेलोशीप आसपाक. पूण जायते फावटी आमी टायम कितून वेस्ट केला कोणाच्यो गजाली करून कोणाचे उलोवन शेजाऱ्यांचे चाडयो सांगून प्रेज गॉड. पूण खरें म्हटल्यार हो पवित्र आत्मो आमकां दिला एक फेलोशीप जावपा खातीर पूण आमी वयता गो ह्या पवित्र आत्म्या कडेन उलोवपाक. तो तो आमचो फ्रेंड तो आमचो एडवोकेट तो आमचो काउन्सिलर तो आमचो स्ट्रेंथनर तो आमचो सगळें पूण आमी तेका मानून घेतला. जरी तर आमी मानून घेवंक ना जाल्यार तें डेफिनेशन आहा बिलीफ माय एक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव हर्ड तें मॅच जायना प्रेज गॉड. सो आयसून आमी ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो जो हेल्पर दिल्लो आहा आमकां तें एक आमकां फुकट देणें दिलां देवान हे पवित्र आत्म्याचें आनी जो मेरेन जेजू वचनातलो हो पवित्र आत्मो आमकां मेवचो नासलो. पूण आमकां एक बरेपण जेजून केलां एक बरेपण तितूंतल्यान आमकां मेवलां. जेजू गेलो म्हणून आमकां हो पवित्र आत्मो मेवला आनी तो पवित्र आत्मो आमकां दिला कित्याक एक बरी टू यू टू बी इन क्लोज फेलोशीप विथ यू. आमकां एक बरी सोयरीकोत त्या पवित्र आत्म्या बरी आसपाक प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आमच्या घोराब्यान आमची फॅमिली आहा आमची फामील आहा न्हू फामील आहा गो बायल आहा भुरगीं आहा आमची ग्रँड पेरंट्स आहा ती कोही आसतात मोगान आसतात न्हू. सो ती पळय कोही मोगान चलतात ती पळय त्या फेलोशिपीन आसतात त्या संबंधान आहा तेच भाशेन ह्यो पवित्र आत्मो जेजून आमकां धाडला तेज्या संबंधान रावपाक प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस हालेलुया. वी गो टू 8:1 कितें म्हणटा एंड ही when he comes will convict the world about praise God and he when he comes will convict the world about sin म्हणटा. आता कोणाची खबर करता जेजू प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस. जेजू हिंगा कोणाची खबर करता एंड he when he comes will convict the world about sin म्हणल्यार कोण कन्विक्ट करता होली स्पिरिट. पूण जायते फावटी जेन्ना आमी रॉंग केला तेन्ना आमकां कितें दिसला इट इज द होली स्पिरिट दॅट कंडेमिंग अस बट कंडेमनेशन डज नॉट कम फ्रॉम द होली स्पिरिट प्रेज गॉड.
Thank you, Jesus. And he, when he comes, will convict the world about sin. आणि ब्रॅकेटान दिला द गिल्ट ऑफ सिन. आता ही सिन म्हटल्यार कितें? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिन? सिन म्हटल्यार कितें? पातक. Sin, what Jesus is talking about is unbelief. Sin is unbelief. Praise God. Thank you, Jesus. And the need of a savior, and about righteousness and about judgment. Praise God. So आमका जे कंडेमनेशन येता, जे आम्ही सारखे करूंक ना, पोतून पोतून आमका एक आवाज आयकोंक येता, तो पवित्र आत्म्याचो आवाज न्हू. तो कोणाचो आवाज? तो आवाज जावन आसा सैतानाचो. सैतान येता आमच्या चिंतनांनी, आमच्या मनान पोतून पोतून तो दुबाव घेवन येता की तुवें हें केलाय तें सारकें न्हू, तुवें रॉंग केलाय. पूण पवित्र आत्मो आमकां तो हें केन्नाच सांगिना. पवित्र आत्मो आमकां कन्विक्ट करता. पवित्र आत्मो आमकां मोगान सजमायता. तो केन्नाच आमकां कंडेमनेशन घेवन येयना, वो आमचेर तो रागार जायना. Praise God. That's हिंगाचोर म्हणटा. And he, when he comes, will convict the world about sin. And that sin, what Jesus is talking, is about unbelief. He will convict us. So now we have learned the 3 indications of unbelief: fear, worry, and cares of this world. If we are living with these 3 indications, that means we are operating in unbelief. And only the word of God has the power to set us free. The more we meditate on it, the more we confess the word, the more we hear the word. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. जायते पावटी आमकां हें उतर आयकोंक दिना, पूण आमी आयकोंक जाय. जितलें हें उतर आमच्या कानार पडटा तेंच उतर आमी आमच्या कानान जें आयकलां तें आमच्या काळजान वस्ती करता. आनी जेन्ना आमकां भिरांत येता, आमकां हुस्केखोती येता, आमकां धास्ती येता संवसाराचेर, तेन्ना हें उतर जें आमच्या काळजान आहा तेंच उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरतलें. पूण न्हय जें कितें आमकां धास्ती येयल्या, हुस्के येयल्या, भिरांत येयल्या तें उतर भायर सरचें ना, पूण देवाचें उतर भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. So these are the things we need to know. And if we want to overcome this unbelief, we need to meditate on the written word of God again and again. Praise God. Thank you, Jesus. जायते पावटी आमी कितें करता, आमी देवाचें उतर म्हणटा पूण आमकां दिसता कांय बरें पडना. For example, if we confess, I have the mind of Christ, and the wisdom of God is formed within me. We are confessing this scripture, but my decisions are not right at times. I don't take right decisions and I get into guilt. That does not mean that आमी हें करपाक जाय, आमी तितून कंटिन्यू रावपाक जाय. अहें आमकां म्हणूंक जायना की म्हाजी कोरनी दुसरी जाता आनी हांव उतर म्हणटा. त्या उतराकूच पदवी आहा तुका त्या हितूनसून भायर काडपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू. जायते फावटी आमी भुरग्यांक पासून म्हणटा न्हू, वो भुरगो कित्याकूच उत्पन्न, वो भुरग्याचें कांय बरें पडना आमी म्हणना, म्हणटा न्हू. पूण हें उतर जें आमी म्हणटा तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा. ती जावन आहा एक फट. जें कितें तूं उलयताय देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयताय तें जावन आसा सत. आनी सत जेन्ना आमी उलयता, सत आमकां कोण येता, तेंच सत आमकां सुटका दिता. प्रेज गॉड. सो जाता तितलें आमी ह्या देवाच्या उतरान रावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमला इतले पासून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. And last scripture that we are going to take is, we'll see how the evil one comes and tells us in our mind that what you have done is not right. But what is the word of God telling us? That is Romans 8:1. Praise God. Thank you, Jesus. Therefore, there is now no condemnation
Therefore there is now, means it is now at this moment. The moment you renew your mind with the written word of God, the past memories what you had, that you were into guilt, you were into condemnation, that was because there was no word. But once when you receive this word and you change your thinking, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise God. जी कोण जेजू क्रिस्तान हा तेंका कंडेमनेशन ना. सो जायती पावटी सैतान येवन आमच्या मनान उलयता, तुवें हें केलाय तें केलाय. जरी तर आमी हें उतर मानून घेतला आनी आमी जाणा, when we are in Christ Jesus there is no condemnation. Praise God. Any word for condemnation in Konkani? Praise God. कास्तीचे फॉर्मोन. आता हे कास्तीचे फॉर्मोन आमकां जायते पावटी सैतान दाखयता न्हू, तुवें हें केलां आनी तुका तेका खास्त आहा. पूण जेन्ना आमी मानून घेता, आमी आमच्या मनाची बोलदवणी करता देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी आमी सत मानता की हांव जेजू क्रिस्तान एक नवी रचना, तेन्ना ह्या खास्तीच्या फॉर्माक कसलोच अधिकार ना म्हजे वयर. प्रेज गॉड. Therefore there is now no condemnation, no guilt, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in him as personal Lord and Savior. So कोणाक ह्या खास्तीचे फॉर्मोन ना, जो कोण खऱ्यांनीच मानून घेता की जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार, जो कोण सत मानता. प्रेज गॉड. पण आमच्या मनान केन्ना ते दुबाव येता, चिंतना येता, तेन्ना आमी म्हणपाक जाय हें उतर की हांव जेजू क्रिस्तान एक नवी रचना. आणि जेन्ना हांव तें म्हणटा, म्हाका आनी कास्तीचे फॉर्मोन ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. who believes in him as personal Lord and Savior. So हे सत मानूंक जेजू क्रिस्तान की तो जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो दोनी आनी म्हजो सोरवंडार. जेन्ना आमी हे मानून घेता, ह्या खास्तीच्या फॉर्मोनाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. कोणाक क्वेश्चन्स आहा? कितें विचारूंक जाय? Praise God. So आयसून आमी बरें तें उतर उलोवया. जायते पावटी आमी देवाच्या उतरा आड आमच्या भुरग्यां थंय उतर उलयल्या, वा आमच्या आवय बापूय थंय आमी ह्या संवसाराचें उतर उलयल्या. पूण देवाचें उतर सत. जरी तर आमी ती फोट उलयल्या जाल्यार ती जावन आसा एक फोट. जरी तर आमी म्हणटा की वो भुरगो शिकोना, वो भुरगो कसल्याच कामाक उत्पारना, तो कितेंच करिना, आमची आतां आमी मनाची नवसणी करपाक जाय की वो भुरगो देवाचो, तेका जेजू क्रिस्ताचें मन मेवला. जेजू क्रिस्तान तो एक नवी रचना. ही इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ही हॅज द माइंड ऑफ क्राइस्ट. तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जेजू क्रिस्ताचें मन तेका फावो जाला. एन्ना अही जेन्ना आमी उतरां उलयता, त्या उतराक पदवी हा त्या भुरग्या थंय, तो भुरगे त्या प्रमाणे जावपाक. पूण जी उतरां आमी फोटीची उतरां उलयल्या, ती फोट तयार जावन येता आमी कितें उलयलां पळय तेंच. सो आयसून आमी एक आमी निचव करया की आमी जे कितें उलयतलीं तें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतलीं. आनी ह्या उतराक पदवी हा. आमच्या जिवितान कसले प्रॉब्लेम आहा, आमच्या जिवितान कसले माउंटन्स येयल्या, कितें येयला, पूण आमकां तर एका सासवाचे बिये येदो तर भावार्थ आहा, जाल्यार आमकां त्या दोंगराक म्हणो येता हिंगासून थिंचोर वच, आनी तो वयतलोच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो वील स्टॉप हियर. We'll say the closing Thanksgiving prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for this teaching. Thank you, Lord, for making it so simple, easy to understand. Yes, Lord, many times we are into unbelief. But today you have taught us what are the 3 indications of whether we are operating in unbelief. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this teaching. And these 3 indications are in our life day to day. Fear, worry, cares of this world. They are very often in our life. But if we are still
operating by these three indications, that means we are operating by unbelief. Thank you, Lord, for you are so good. Your mercy endures forever. Thank you, Lord, for your Son Jesus, who's come to give us life and life in all fullness. Thank you, Jesus, for every spiritual blessing you have blessed us with. Thank you, Lord, for making us a new creature. The one who is in Jesus Christ is a new creature. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your Son Jesus. He came to give us life and life in all fullness. We don't lack in any area of our life, Lord. We believe in the unseen, Lord, what we want to see. And it is possible if we have the size, the grain of a mustard seed. If we have that much of faith, we can say to that mountain, move from here to there, and it shall obey us, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. What is blocking us is the unbelief we had, the unbelief that was blocking everything what God has already done for us. But today we know how we know that these three things are operating in us. We have learned, you have taught us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah.